हांवें संतोशान जियें तर कितें करी जाय? हांवें संतोशान जियें तर बरें करून जेवी जाय. इमॅन्युएल कॅंट म्हणून एकलो तत्वशास्त्री आपलें सर्व तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी केवल 4 सवालांचेर, प्रमुख 4 सवालांचेर बांदून हाडता. आनी ती 4 सवालां अशीं जावन आसात. पयलें सवाल, हांव कोण? दुसरें सवाल, हांव कितें जावन आसा? तिसरें सवाल, हांव कितें करूंक शकता? आनी चवथें सवाल, हांव कितें जाणा जावंक शकता? आनी ह्या 4 सवालांचेर तो बरयत आसतना तो सांगता ही दुसरें, तिसरें आनी चवथें सवालाक जबाब आमकां मेळोवंक साध्य आसा. पूण पयलें सवाल, हांव कोण म्हणल्या सवालाक जबाब मेळोवंक कश्ट आनी जबाब असाध्य. आनी आज हेंच असाध्य सवाल आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. जेजू क्रिस्त ताच्या शिसांक उलोवन सांगता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. आनी ह्या सवालाच्या फाटल्यान गूंड एक चिंताप आसा. जर तर ह्या सवालाक जबाब मेळ्ळ्यार मात्र जेजूचे मिसांव अर्थ जावंक साध्य आसा. ह्या सवालाक जबाब मेळ्ळ्यार मात्र जेजूचे फाटलादार जावंक साध्य आसा. ना तर फाटलादार जावंक साध्य ना. जेजूक कळीत आसलें तो कोण? जेजूक कळीत आसलें तो कोण म्हणून कळले उपरांत ताजे मिसांव ह्या संवसारांत. तर म्हजें मिसांव कितें? जर तर जेजूक तो कोण म्हणून कळीत आसलो आनी ताजे मिसांव जाणा आसलो तर हांव कोण आनी म्हजें मिसांव कितें? हांव कोण ह्या सवालाक हांव 3 हंतर वा 3 दृश्टिकोनांतल्यान हांव जबाब पळोवंक जबाब दिवंक तुमकां ट्राय करता. पूण हर एक सवालाक हर एक दृश्टिकोनाची जबाब सारकी आसा. पूण खंयचें दृश्टिकोन हांव वेंचता ह्या 3 दृश्टिकोनांत तशें जावन आसतलें म्हजें जिवीत. पयलें दृश्टिकोनांतल्यान अशें आसा, जिवशास्त्र वा बायोलॉजीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें मनशांक पळोवचें जाल्यार हांव कोण? हांव एक कूड जावंक पुरो. पूण म्हज्या कुडींत मिलियन्स एंड बिलियन्स सेल्स आसात, जिवकोश आसात. आनी म्हज्या कुडींत जायते अंग आसात, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. आनी जेन्ना हे सर्व म्हजे अंग आनी हे सर्व म्हजे जिवकोश म्हज्या कुडींत आसचे बऱ्या रितीन काम करता तर हांव बरो जावन आसा. जर तर हातूंत कांय गडबड जाली तर म्हाका डाक्टरांची गरज आसा. इतलें मात्र न्ही, म्हाका म्हजें अंग बदलूंक साध्य आसात. जावंक पुरो दोळे, ट्रान्सप्लांटेशन जावंक पुरो दोळे, जावंक पुरो म्हजी किडनी, जावंक पुरो म्हजें लिवर, इवन जावंक पुरो म्हजें हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन करियेत. कॅसीद बसयतात ह्या दिसांनी. पूण मनीस केवल बायोलॉजी पॉयंट दृश्टिकोनांतल्यान पळयल्यार केवल एक जायते अंग आनी जायते जिवकोश वा सेल्स. दुसरें दृश्टिकोन एक समाजशास्त्र वा सोशियोलॉजीच्या पॉयंटांतल्यान हांवें पळोवंक गेल्यार मनीस म्हणलो कोण? हांव म्हणलो कोण? हांव जावन आसा एक समाजजिवी. अरिस्टॉटल आपल्या बुकांत अशें म्हणटा, मनीस जावन आसा एक समाजाची एक मनजात. मॅन इज अ सोशल एनिमल. हांव समाजान जियेता आनी हांव कोण? म्हजी समाज म्हाका निर्धार करता. आनी समाजांत हांव बरेंकर जियेत तर सर्वांक हांवें मानीत जाय. समाजाची रुल्स रेग्युलेशन्स रेगुलर हांवें पाळी जाय. तो व्हड म्हाका समाधान संतोशान जियेत. त्या देखून हांव कोण? हांव उंचल्या वर्ग असो धाकट्या सकल्या वर्ग असो आमच्या हिंदू धर्मांत आसा, ममणांचे आनी ताजे सकल उरल्याचे. कोण डिसायड करता? समाज सांगता हांव कोण गी म्हणून. आनी हें दुसरें दृश्टिकोन. आनी त्या देखून ह्या दृश्टिकोनांत हांव कितें करी जाय? हांवें संतोशान जियें जाय तर कितें करी जाय? हांवें संतोशान जियें जाय तर बरें करून जेवी जाय, बरें करून न्हेसा जाय आनी समाधान आसा जाय. त्या देखून हिंदींत एक उतरां आसात, खावो पिवो मजा करो, अब नहीं खाओगे तो मरने के बाद खाओगे क्या.
आतांच खा पिये मजा कर. जर तर आतां तूं खायनाय पियेनाय मजा करनाय तर मेल्ले उपरांत तूं खाताय गे. त्या देखून आतांच पुरा कर. आमी एक समाज जिवी आनी उपरांत लिव्हर प्रॉब्लेम जाता चड पियेल्यार आनी केल्यार. आनी तिसरें दृश्टिकोन जावन आसा देवशास्त्राचे दृश्टिकोन, थियोलॉजीचे दृश्टिकोन. ह्या थियोलॉजी दृश्टिकोना पैकी हांव कोण? हांव जावन आसा देवान रचल्ली एक रचना, ताज्या स्वरुपांत आनी स्वरुपांत देवान म्हाका रचला. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 6, 20 आनी 7 आमी पळयता. देवान मनशाक ताज्या स्वरुपाचो आनी सारकेसो जावन रचलो. रूप आनी सारकें हाजो अर्थ आमी करूंक जाय. रूप म्हणजे मनशाचें रूप. आमकां सर्वांक एकच रितीचें रूप आसा. जावंक पुरो म्हणजे आमच्या दोळ्यांचो कलर चेंज आसा. थोड्यांचो काळो, थोड्यांचो दुसरो कलर ब्लू जावंक पुरो, वा थोड्यांचो खांदून जावंक पुरो, कलर बदलून आसूंक पुरो. आमची हायट चड उणी आसूंक पुरो, मोठाय चड उणी आसूंक पुरो, कातीचो रंग चड उणी आसूंक पुरो, पूण आमी कोणाकी पळयतना कळटा हे मनीस. हें जावन आसा रूप न्ही. हे जावन आसा रूप आनी स्वरूप दुसरेंच. स्वरूप म्हळ्यार कितें? स्वरूप जावन आसा बरो वा वायट. स्वरूप जावन आसा दैवीक वा मनशाचें वा पाड जाल्लें सैम. आनी देवान म्हाका रचतना ताज्याच स्वरुपायेचो जावन रचलो. आनी आज हांव मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हाका कूड आसा, म्हाका आत्मो आसा. आनी हाजे सांगता गरजेचें एक देव आमकां दिता आमकां रचतना तें जावन आसा फ्री विल, स्व इच्छा. आनी हर एक मनशाक देव स्व इच्छा दिता. स्व इच्छा म्हणल्यार कितें? स्व इच्छा म्हणल्यार बरें वा वायट चूज करचो अधिकार म्हाका आसा. देव कताळस म्हज्या खातीर चूज करना. हें कर तें कर म्हूण देव म्हाका सांगना. हांवें निर्धार घेवचो. देव निर्धार घेना, हांवें निर्धार घेवचो बरें वा वायट. आनी हाजो परिणाम जावन आसा म्हजी मुखली झडती. पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू सांगता हांव कोण. ताजे उपरांत तो सांगता हांवें वसा जाय जेरुजलेमाक. हांवें थंय आसल्या शास्त्रांत हांव मालकड्यांत हांव कश्ट सोसूंक आसा. म्हाका मरण येवंक आसा आनी तिसरे दिसा म्हाका पुनर्जिवंत उठोवंक आसा. हें कोणें डिसायड केल्लें? ही इच्छा कोणाची? जेजूची गी. जेजूचे प्लॅन न्ही, ही इच्छा देवा बापाची. ही इच्छा देवा बापाची. आनी देवा बापाची इच्छा तो घेवन संवसार येता, मनीस जावन जल्मता आनी देवा बापाची इच्छा तो जारी करता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणी, मनीस जावन रचल्ल्या त्या देवान म्हाका आनी तुका जावन मनीस जावन रचला. आनी ह्या वेळार देव म्हाका आनी तुका स्व इच्छा दिता. तर पयले स्वतर हांवें समजून घेवंक जाय हांव कोण. हांव जावन आसा देवान रचली रचना. देवाच्या स्वरुपाचो आनी स्वरुपाचो जावन म्हाका रचला. आनी हाज्या उपरांत देवान म्हाका स्व इच्छा म्हाका दिल्या. ह्या प्रमाणे हांवें म्हजें संवसार जिवीत हांगासर जिवंक आसा. आनी अशें जर तर बरें जिवीत हांव जियेलो, देवाच्या संगी हांव आसतलो. कित्याक मरण शाश्वत न्ही. मरण केवल कुडीचें, आत्मो शाश्वत. हांव मरना, म्हजी कूड म्हजे थावन पयस वेता. म्हाका मरण ना, म्हज्या आत्म्याक मरण ना. हांव म्हणलो मनीस, हर एकल्यांक तांचें तांचें नांव आसा, हर एकल्यांक आत्मो आसा. तो मरना, तो ससनाक वाचता. मरण जाल्ले उपरांत वाचता. पूण केवल मरण आसचें केवल म्हज्या कुडीक. आनी पूण जर तर हांवें बरें काम केलें ह्या संवसारार, बरें करून हांव जियेलो तर त्या ससनाच्या सुखाक उसो म्हाका मेळटलें. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आज आमी सोदून काडया हांव कोण. खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव म्हाकाच पळयता, तो वळ म्हजे संवसाराचे मिसांव म्हाका कळीत जातलें. आनी बरें जिवीत जियोंक, संवसारार दुसऱ्यांक बरें करूंक, देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक तसो देव म्हाका फावो करूं. आमेन.